ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज लास्ट क्लास आम्ही भक्ती रसामृत महाराजाला दुखून ऐकलेलं आहे. भारी भारी सरळ आणि भारी चंद क्लास असेल महाराजाला. फुल ऐकूच्या जायनी त्याला सेकंड हाफ ऐकल हा. सो उपदेशामृत कसं एक दिवच म्हणारी कंचे शास्त्र प्रकार आमगेल आत्माक देवाल वैर प्रीति प्रेम आमगेल आत्माक सहज जावन आसा नॅचरल. कशे एक आम्माक एक चरड मला प्रीति की तशीची आत्माक देवाल वैर प्रीति म्हळले सहज जावन आसा नॅचरल. ताका कसने बाहिलची कोरका मोडना. प्रभुपादान सांगचे दिस इज ए नॅचरल स्टेट ऑफ द सोल. हे आत्माचे नॅचरल सहज परिस्थिती. मग आता आम्ही देवाक प्रेम करता नाव आहे, देवाक आम्ही देवाल विषय आलोचन करता नाव आहे, तश म्हणारी आम्ही वी आर डिसीज्ड. कसे की रोग आयला म्हणून. कसं रोग ते देवाल स्मरण ना. त्याच्यावर भगवद्गीतेचे मुख्य श्लोक कसं नाही, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु. त्या शरण जाऊची पशी देवाल स्मरण करचे हे शरण जाऊचे. सो सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढाव्रता. तशी देवान अर्जुना सांगची कसं म्हणारी मक्क स्मरण करचे मक्क शरण जाऊचे. हे जीवाचे नॅचरल सहज स्थिती. आता तो त्या करता नाव आहे, देर इज समथिंग रॉंग. ते कसं ना बा तस जाऊन आता आमगेल हृदय भितरी आमगेल आत्मा आस आमगेल मन आस खंय थंय हृदय हृदय अंतरांतू भितर आस आत्मा असते. आता ते आत्माक चैतन्य महाप्रभून कसं सांगलं, जीव जागो म्हणारी आम्ही जाग असाची जाल्यार काही स्लीप वॉकिंग काही की चमकत असाची. आता मॉला वचता ना ओ कसं ना बा, कसं फिल्म बा, कसं पोस्टर बा, भारी खुशी. हे पुरे जगत तशींची नाम रूप जगत पुरे पळोवच्या भारी चंद. मागीर भितर कसं नाही ना कसं नाही ना न्हय. एक पटी कसं नाही खुश येयले थोड्या वेळानं ते खुशी गेले. कंचे खुशी परमनंट ना. काल मी गेले बहिणीन मस्त काढलं तर पत्राडे फोटो पेटयले पळोवन भारी खुश झाले. म्हणले
ती लॉस एंजलिस आसा म्हळ्यार हांव तिकडून की फ्रेंडान फ्रेश पत्राडे पान दिलें म्हळ्यार हांव येता बा नेक्स्ट वीक म्हाका लागला दोन्ही पान हांव कोण कैद कोण घाल्ले म्हूण म्हणाली आतां म्हाका तशी पळोवचें एक सेकंड आनंद मात्र आतां कसं नाही परमनंट खुश पळयला ते खाल्ल्यार मागीर आतां म्हगेलें रिसर्च डायबिटीसान जातास तो डायबिटीस हांवें रिसर्च करतना तांतू कोणा डायबिटीज आसा की प्री डायबिटीज आसा की तांणी कार्बोहायड्रेट्स खावचे न्हय म्हूण हें जगत म्हळ्यार तशेंच कार्बोहायड्रेट्स म्हळ्यार शीत चड खावचे चपाती चड खावचे आमी पुरोजन लेखचे की चपात खाला पुरे समजता म्हणून चपातीन तुवें मस्त शुगर आसा ना तूं कशें म्हळ्यार तूं कितलें खाता की पळय कार्बोहायड्रेट्स कशें म्हळ्यार कितलें खाता की तितले ओपास खावच्या मन जाता कितले खाता की तितले ओपास खावच्याक मन जाता क्रेविंग्स म्हणटात शुगर क्रेविंग्स आतां मस्त जन आमगेले फास्टिंग आनी करताची तेजन कसं जाता थोडे जण म्हणटात आमकां माथ्या दूख सूर जाता एसिडिटी जाता असलपुरे जाता म्हणून सो आमी आतां पळयला रे आतां भौतीक जगत तशींच आमी कसं नाही एक मिस्टेक करता की ते एक पटी त्या मनाक पाप लागले मनाक वायट हॅबिट आसा की ते ओपास कंटिन्यू जाता वता जन्म जन्मांतर कंटिन्यू जाता वता तस जावन आमी ते वायट अभ्यास कसं नसं तांतुल्यान भायर येवका आमगेले मन आमगेले इंद्रिय पुरे कंट्रोल करका तशें करतना कसं जाता प्युरिटी तो उपदेशामृतांत फर्स्ट कसं म्हळ्यार आमगेले सेन्सेस आमगेले इंद्रिय पुरे कंट्रोल करून शरीर कंट्रोल करून शरीर इंद्रिय पुरे कंट्रोल करतना कसं जाता डिसिप्लिन सो डिसिप्लिन कसं जाता डिसिप्लिन केल्यार शुद्धता प्युरिटी इज द फोर्स प्रभुपादान कसं सांगता प्युरिटी इज द फोर्स तो प्युरिटी मेळटा आतां देवाक आमी भजन करतना देवाल नामस्मरण करतना कसं नासका मुख्य म्हळाले मन शुद्धत आसुका शुद्धत म्हळ्यार कसं नाही वायट अभ्यास आसचेनाच कसं नाही वायट इच्छा आसचेनाच आमी पळयता कितले जन इंडियांत हे बाबा आनी पुरे जनाला इतलो दुड्ड घेवचे आनी जना मोस करचे अमिताभ बच्चन पद आसना राम नाम जपना पराया माल अपना म्हणून सान्नी पुरे व्हडले देवस्थान हे ते पुरे दवरचे कसं लायक जनाक अशें भजनांनी करचे आनी दुड्ड घेवचे मात्र प्रभुपादा लागीं मस्त जन एक पाटी प्रभुपादा लागीं एक लायलो तो नाईट क्लब ओनर आशिल्लो अमेरिकांत नाईट क्लब हांगा मस्त आसता नाईट क्लब आनी पुरे सो ताणें प्रभुपादाक व्हडलें डोनेशन दिवचें आयलें प्रभुपादान म्हणलें तुगेल पापा दुड्ड नाका म्हणलें म्हळ्यार खंयची दुड्ड अशी डोनेशन म्हूण घेता ना ताची पाप कर्म ते लागता काय आमकां ते पापा कर्म लागता काय तशी प्रभुपादाक वट्राशे दुड्ड घेवचे वट्राशे कसं नाही करचे तसल पुरे प्रभुपादाक इच्छा नाशिल्ली प्रभुपादाक गोत आशिल्ली की टेंपल हे पुरे करची कसं लायक देवस्थान जन येवो म्हणून जला जन येत तरी देवस्थानांत कसं कसं कोणा मेळका जनाक कोणा मेळका एक शुद्ध भक्ताक मेळका पुरे जणी मस्त देवस्थान वताची ओ देव चंदस देवस्थान चंदस हे पुरे चंदस तशी येताच कसं नाही चेंज जाता वे चेंज जावची खंय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरान बेंगॉलांत व्हडले एक आतां आमी हें करता पळय खंयचे आतां आमगेले तेरावळारी ते एक हें आंगड म्हणली की बाळ्ळेली पोडी म्हणली की गेले पात्राड की कसं की पुरे 15-20 आंगड दवरतात कसं लायक जन ते देवा पळोवचे येता वय जाल्यार आमकां देवाला आमी असल शुद्ध भक्ती न्हय की देवा पळोवन आमी थंयचे यो देवा एक 5 मिनट केले जालें मागीर आंगडी चमकली आमकां तेरा करचे मेळचे आशिल्ले न्हू तें घेवचें हें घेवचें चरमूर खावचें पुरे करचें पुरे इट्स मोर सोशल एक नमने सोशल पुरे वट्टी येवचें
जाल्यार मुख्य उद्देश कसं नाही देवाल दर्शन घेवका आणि देवाला एक वैभव पळोवका. मात्र भक्तिसिद्धांत सरस्वतीन सांगचे आशिल्लें तांगेली कशें अशें म्हळ्यार ही न्यू तांणी ही इज ए प्युअर डिवोटी, शुद्ध भक्त. तशी कोणाला भितर ते इच्छा आसा की पळय देवाक स्मरण करच्याक, देवाक शरण जेवच्याक, ताण एक शुद्ध भक्ता मेळतना तागेले भितर आशिल्ले ते इच्छे देव सकारात्मक जावन ताका प्रेरण दिता मुखार सुच्याक. कितलीकी जन जप करू स्टार्ट करताची, कितलीकी जन भगवद्गीता घेवन वताची. जाल्यार भायल्यान आतां कोणाकी एकल्याक हांव एक फावटी भगवद्गीता सेल करता आशिल्लो आनी अंगडी दवरलेले भगवद्गीता येयले एक यंग कपल आयले. यंग कपल येतना बारी यंग जस्ट वाडीक जाल्या इतल्याची म्हणून बायलां आयल्यांची. येतना हांव पुरें सांगलें हें केल्यार सेन्स कंट्रोल जाता, हें केल्यार तुगेलें मायंड कंट्रोल जाता, जीवन शुद्ध जाता म्हणून. बायलां आयकून भंय केलें. वाडीक जाल्या इतल्याची म्हणून. सो ती ताका चिमटो काडून ताका सायड वतस ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ್ರಿ ಆತನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪುರೈ నాకు मागीर प्राय आसा म्हणून. तेचेल्ले बारी इंट्रस्ट आसा. ಚಮಕಲ್ಲ ತೆಕಡೆ ಕಶಿಪುಣಿ ಬಾಯ್ಲೆ ತಂಡೋನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುದು ಬೇಡ म्हणून म्हळ्यार वाहतूक मांकड करतास भगवद्गीता तेकड चमकली. वतन मागीर थोड्या वेळान म्हाका अशी पळयता आसा म्हाकशी ताका म्हळ्यार ताका भारी इंट्रस्ट आसा. ताका भारी एक नमने इंट्रस्ट आयले ते ऐकून तो बायल एक खंयची एक आशिल्ली ते सान ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೋ ಆಸಿಲ್ಲ ತೀ ಭಿತರ ಚಮಕಲಿ ದಾವನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಕೊಡಿ ನನ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅವಳು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಬೇಗ ಕೊಡಿ कशी पुढे अर्जंट अरे घेऊन आणि ती मागीर भायर येवन सोदीत आसा हो खंय आसा म्हणून हो बूक घेवन पडच्या. सो आमी पळयत की आतां देवस्थानांत भगवद्गीता वाचचे जप करचे तशें म्हणटना मस्त जन फॅमिली आनी म्हणटना हें पळय राख हें प्रायरी म्हण जाल्यार तसल हेंका अट्रॅक्ट करच्याक भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराल प्लॅन कशें न्हय लायक एक मेरी गो रावंड घाल्ले, कॉटन कॅन्डी, मागीर पोडी, चरमुरो हें पुरें दवरल्यार कशें जालें पुरे फॅमिली येताची. देवा एक 5 मिनट पळयलें मागीर गंमत केलें म्हणून तें गंमत केलें तें खूश आसना म्हणून. जाल्यार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुराले इच्छे कशें न्हय कोणाले हृदयांत इंट्रस्ट आसा की तांणी ते शुद्ध भक्तालोट कॉन्टॅक्ट येवका म्हणून. आमगेले भितर ते सुकृती आसूं देव कशी पुणे आमकां मेळयता. आतां एक पटी आमी भक्त जाता कशें जाता आमगेले एक पूर्व कर्म म्हणून आसता. 2 नमने कर्म आसता. आतां आमी जप करू स्टार्ट करतना देव कसं करता मुखावेले जन्म घेवचे पप्पा सपास त्या पुरे कर्म देव काण घालता. आमी इनिशिएशन घेतना त्या पुरे कर्म वता. जाल्यार एक नमने कर्म आमगेलो आसता कशें न्हय प्रारब्ध कर्म म्हणून आसता. प्रारब्ध कर्म म्हणून कशें न्हय आतां ह्या जन्मान तुची आतां प्रभुपादाले मस्त डिसायपल्स आशिल्ले आनी हांगा अमेरिका तर म्हाका सम पळोवचें मेळ्ळें पुरे जनांक. केलो जन भारी सिन्सियर आसात. भारी सिन्सियर म्हळ्यार कशें न्हय सकाळी वग्गी उठाचे जप करचे आरती करचे तांगेले कसं एक सिस्टमॅटिक आनी वग्गी न्हिदोवचे म्हळ्यार तांगेले पळयल्यार एक नमने जुम्म जाता इन्स्पायर जाता पळयतनाची अय्यो कसो नमने भक्त प्रभुपादान कशी चेंज केला हांकां म्हणून. तशींची मस्त जन मेळ्ळ्यांची तांणी पुढे हिप्पी आनी जावन आशिल्ली आनी कशी पण प्रभुपादाल टायमार डिवोटी जाल्ले मात्र स्टेडी जायना. म्हळ्यार केलो दीस जप केले मात्र अपास केदन तांकां मन कंट्रोलार ना की तेदन ड्रग्स घेतले हें केलें तसले पुरे डिसायपल्सय आसाचे. हातूंत डिफरन्स कसो न्हय हें उपदेशामृत पळयतना कळटा. म्हळ्यार आमी भक्ती येतना कशी पुणे येता न्हय भगवद्गीतेन कृष्ण सांगता कसो न्हय 4 नमने लोक येतात देवा लागीं. कोण ते आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासू ज्ञानी न्हय 4 नमने जन येतात. जाल्यार
एकपटी देवाला येतरी ताणे भक्त जत्व येतो इथं मला अर्थ हो कोणाकी कसं की कष्ट देवाला वसबा इतले काणीक घाली पुरे समजता पुरे समजल कुडले मागीर मागीर काम जालें आनी देव नाका तसल पुरे जलरी ते तसल मनशाकय देवाल वेरी प्रीति देवाल वेरी प्रेम तगेले भरवसे वयर आयलो देवाल वेरी मागीर ताण भक्त जालो मागीर तो ज्ञानी कॅटेगरी वता आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासू तो जिज्ञासे राहिला रे मग सुरवात जिज्ञासे जालें कसं म्हळ्यार रे एक पटी आमची गेले कंचकी एक नाटक आमची गेल्याची तांतू एक जोक आयकुचे मेळ्ळें म्हाका तेगे तर म्हाका मस्त बेजार जालें कोप आयलें कसं डायलॉग ते कसं की एक आमची गेले कॉमेडी नाटक तांतू एक डायलॉग कसं ने ते कृष्णान अर्जुनाक ते भगवद्गीता ते तितले जनाल मध्ये सांगच्या ते कसं टेस्ट मॅच म्हणून म्हणलं ऐकलं ते एक ऐकताना सुरू एक जोक्स दिसले मात्र त्यादन हांव भगवद्गीता वाजूच्या सूर करता आशिल्ली इतल्याची मग ते ऐकताना एक नमने बेजार जालें आमचे गेल्यांक आमकां वेंकटरमण देवस्थान वेंकटरमण पुरे विष्णू डायरेक्ट विष्णू पूज करचे जाल्यार कसं न्ही वायट अभ्यासा निमित्त देवाल विशयान ऐकनातील निमित्त देवाल विशयान ऐकलारी ते एक नमने मन वायट आशिल्ले निमित्त सम अर्थ घेना आशिल्लो हांव पटे आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामीले क्लास ऐकत आशिल्लो वेंकटरमण देवस्थानांत दोन्ही सेंटेन्स फर्स्ट 2 सेंटेन्स आजी केवडगास म्हाका आनी ते ऐकत तर म्हाका एक नमने इतले अमेझिंग दिसले की स्वामीन सांगिल्लें कसं न्ही आम्ही वेंकटरमण देवस्थानांत सांगिल्लें आम्ही देवाक अप्रोच कसं लागे तुका नारायणा तुमका आम्ही सदैव इटर्नल तुमगेल सेव करताची म्हळ्यार हें देवस्थान 100 वर्स आद नंतर तुका बांयंत घालता तशें न्ही इटर्नल ते एक सेंटेन्स इतले पॉवरफुल की स्वामील आयकतना सो आमकां पुराय सौलभ्य आसा जाल्यार कष्ट कसं न्ही अभ्यास ते फुडल्या अभ्यासा निमित्त दुष्कृती येता आता आमी पळयत आतांचे यूथ आमी आसतना तशें जी मणिपाल इंजिनियरींग आसतना पिवचे सिगरेट पिवचे अशें न्ही आसतना कसं जाता देवाले विशय आयकतना अयो 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 म्हाका गमत करूं जायना बा असल म्हाका गमत करूं जायना हें करूं जायना सो हे उपदेशामृतांत कशें म्हळ्यार आमकां वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम हें पुरो आयकतना तर म्हाका करेक्ट कळटा कित्याक म्हळ्यार आमी डायबिटीज ट्रिटमेंट आनी पळयतना तुम्ही कितले खाता की ओव्हर इटिंग करता की तितलेच इन्सुलिन रेजिस्टन्स येतना मन आसना कितले शुगर असते की कितले आमगेले ऑर्गन्स स्लो असते की तितले आमगेले आलोचनय वीक जाता तस जावन कोण चड खात की ओव्हर इटिंग करता की भक्त जातरी आमी भक्त जातरी ओव्हर इटिंग केल्यार वपास वपास आमगेले भक्ती मागीर उणी जाता आतां आमी ओव्हर इटिंग करता म्हळ्यार स्ट्रेस म्हळ्यार आमगेले भक्तीन तूं आमकां ते आनंद मेळतना तें जावन खावन सुरसुरे आमी म्हणटा पळय थंय गेल्यार लायक जेवण मेळटा संडे फिस्टा गेल्यार लायक जेवण ते लायक जेवण करचें 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 मात्र आपोस टायम जातरी आतां प्रभुपाद टायमार इस्कॉन बुलेट्स म्हूण म्हणाले पळय तांणे गुलाब जामून ते हिप्पीस यंग तांकां ड्रग्स आसतना तांकां कशें की एक वेजिटेरियन गुलाब जामून म्हणटा न्हू यो जाल्यार तेंचे आमी बुलेट 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 म्हूण खाल्यार कसं जालें गुलाब जामून खाता आसल्यार शुगर वयर वता सो तशें जावन प्रभुपादान केलो पुरो इंट्रोड्यूस केलेले हांकां अट्रॅक्ट करच्याक जाल्यार तेज्यात तर कसं न्ही सत्व गुण येवका सो आमकां उपदेशामृतांत कशी पूण आमी भक्ती येता रे भक्ता लोट कशें आसुका भक्तींत कशें आसुका आनी राधा कृष्णाल स्मरण करचें आसल्यार कशें करका सो एक प्रोग्रेसिव स्टेज मात्र फर्स्ट कसं स्टार्ट जाता तूं जिह्वा वेगम उदरउपस्थ वेगम हें डिसिप्लीन नातिलें ते नेक्स्ट श्लोक या
डिसिप्लिन नसला री हे कसं म्हणतात ताका कॉन्क्रीट बेस इथं म्हळ्यार हे डिसिप्लिन हे नसला री आम्ही ಕೆಲವು ಜನ ಓದ್ತಾಚಿ ಕಂಚ ತಮ್ಮಿ ಹಂಗ ಓದ್ತಾಚಿ ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಏನ್ ಚೇಡ್ನು सबरीमले वच्ची म्हणताना 1 महिनो त्यांनी तांगेलेची कुटीर करताची तांगेले कुकिंग करताची पळोच्या भारी चंद भारी लायक मात्र 1 महिने जाल्ली वे ते चमकले वे तो घेतन सुरवे कंची बार मेळले की ते भितर तक म्हणताची अशुची व्रत ज्याला भक्तींत कसं नाही शुची व्रत एक पटी सोडली वे सोडला एक पटी त्या वाईट अभ्यास सोडली वे सोडली तस जाऊन कृष्णान सांगची कसं नाही अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास करून घेऊ का आणि वैराग्य येऊ का सो आम्ही उपदेशामृतांतू भारी चंदायर पळयताच की कृष्ण सुरवे सांगता कसं रूप गोस्वामी सुरवे सांगता कसं नाही गुरु कोण गुरु जावे तर कोणाला ते इंद्रिय पुरे संपूर्ण नियंत्रणांत असं की कशी भक्ती वाढ जाता आणि कसं केल्यावर भक्ती वाढता मागीर मेन कसं म्हळ्यार मी भक्ता लोट कशें आसूं का सो पुरे भक्त फॉलो करतला ते चैतन्य महाप्रभून हे प्लॅनेट सोडतरी म्हाका केलो पटी आलोचन जाल्ली बंगालांत अवस्था अशी कसं लाभ ह्या नमने अवस्था कशी जाल्ला सो तक्का भक्ती विनोद ठाकुरान येतना चैतन्य महाप्रभूला हे मूवमेंट पळय हे हरे कृष्ण इतली वाईट नाव की हरे कृष्ण आंदोलनाक इतली वाईट नाव इथे म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून वत्तरी अपसंप्रदाय म्हणाले अपसंप्रदाय सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुरांनी भक्ती विनोद ठाकुरान भारी फाईट केले आता हे रामकृष्ण मिशन कसं ते आता भारी फेमस रामकृष्ण परमहंस म्हणले हे म्हणले प्रभुपादान तांकां सांगचे आशिल्ले इज रामकृष्ण परम चिकन म्हणून येता म्हळ्यार हांगेल रामकृष्ण म्हणटा नेक्स्ट ते आसूचे पोल्ट्री फार्म अशींची खंयचे रिलीजन करप्ट जावचे सो चैतन्य महाप्रभून वत्तरी तशींची तागेल फॉलोवर्सान कशें केलें हरे कृष्ण जप करचे सांजे वचून सिगरेट मारची की पिवची की कसं करचे की तो अशी करतना कसं जाता म्हळ्यार अशी पुरे हानी जनान वाईट मन जावची की फुडली अभ्यास वयर येवची की तशें कसं जाता भक्ती विनश्यती सो आमगेल फुडली अभ्यास संपूर्ण जावन आता ते ग्रॉस अभ्यास पिवचे हे पुरे अभ्यास नातला रे विंगडाक निंदन करचे विंगडाक कसं नाही व्हॅल्यू दिनाशे आसचे भक्तांक रेस्पेक्ट दिनाशे आसचे ते कोणे एकलो चांग भक्त नातला रे तुम्ही वचून चंदाय रे कशी उरलेला रे तागेले मन चेंज जाता तस जावन उपदेशामृतांतू सुरवेक डिसिप्लिना नंतर कशी आम्ही भक्ताल मध्ये उरलो का इथं मला पुरा जनाक सुरवेक ते ट्रेनिंग असू का कितले डिसिप्लिन असू का म्हणजे डिसिप्लिन जातरी आम्ही कसं करताची तागेल घात अशे म्हणताना आम्ही भौतिक कशी डील करताची तशींची आध्यात्मिक डील केला कसं जाता आमगेल भक्ती विनाश जाता विंगडांक सान करची की विंगडाल विषय वाईट उल्लोची की खंयचे धर्मांत आम्ही पळयला रे विंगडांक क्रिटिसाइज करू नका म्हण कसं लायक क्रिटिसाइज केला रे तुका फ्री रेशन मिळता कसं फ्री रेशन तू कोणाकय क्रिटिसाइज केला रे तागेल 50% पाप तुका मिळता 50% फ्री कसं नाही कोरका म्हणणं कोणाक घेवचे तो अशे बा तशे बा म्हणे गेला 50% तुका ऑफर तर जावन आनी तू सांगता कसं नाही विंगडाले वाईट गुण पळोवचे पशी चांग गुण पळोवन ताका ग्लोरिफाय निंदन करचे ना खंडन करचे ना यू हॅव टू ग्लोरिफाय अरे तागेल भितर हे चांग आसा बा आनी विंगडाक क्रिटिसाइज करूयेत केदाना तागेले चंगाक तुमकां सांगू जात आता विदुरान महाभारतांत विदुरान कोपारी येवन धृतराष्ट्रा सांगचे हंग सूण सप पडला तू हे पांडवाल हत्ता दोकून खावन
कशी ते सुणी खात पळय तशी रबला तू तुका मर्यादा स्वय तुका म्हळ्यार सांगेल अस्सल कोपार सांगले की मला ताका ते लागू का म्हणून जाल्यार तागेल वायटा खातीर न्ही इथं मला विदूर ऐकून शॉक जाली की तो तेही खातस आणि भीमाक अशी आलिंगन करची म्हणून भीमा मारू ट्राय केलाय म्हणून आता आणि पांडवान कसं केलंय कृष्णान कसं सांगलंय एक मूर्ती करी आणि तक भीमाक म्हाका आलिंगन करका म्हणून करी पोटान दवरका म्हणून कृष्णान कसं सांगलंय एक मूर्ती करी भीमाला त्या आलिंगन करताना त्या मूर्ती पुरे पिट्टी जावन गेली एकदम ते पळोवन पुरो जणांक शॉक जाले पांडवांक अय्यो ह्या नमने कोप घेवन बसला हो आगेल चेडवान मेलेले तशें न्हू तांणी पुराय पळयताची आमगेले अन्नाल अण्णा अशी तशी म्हणून तांणी करताची जाल्यार एका घरकडे जाल्यार ते कसले तागेले वर कसं रेस्पेक्ट आसा की तो विदुरान ते आयकताना ह्या नमने तागेल मन पाड जाला ह्या नमने डिग्रेड जाला हो हंग रब्बून आगेले मान मर्यादा पुरेसोन रबला हो ताण तेदना कोपारी ताका अशी सांगची की त्या कोपारी मागीर तो सोण वता धृतराष्ट्र सोण मागीर योग करता योग करून तागेल शरीर कशें आसा आतां शिवाल बायल पार्वती तीन कशी तिगेल शरीराक अग्नी घेवचे तशी ताणें अग्नी घेवन ताणें प्राण सोडचे यौगीक अग्नी आणि मागीर गांधारीन तशी तांतू त्यांची उज्जयंतू उडकी मारचे सती सहगमन करचे जाल्यार तेदना विदुरान सांगील कसल्याक तागेल चंगाक तशी तें एक मेंटॅलिटी आमी डेव्हलप करता आमी कसं नाही वायट पळोवचें आसल्यार तुगेल चंगा कशी सांगेत की तुगेल चंगा खातीर ते आमगेल मानसिकता आसा की देव तेदना वायट कर्म मेळना जाल्यार हे नुतची पंचायती करचे आसा पळय भारी डेंजरस तेजे खातीर वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम इथं म्हळ्यार कसं उलयता की सुरे उलयले ऐकतल कोण आमीच आमगेले मन वायट जाता मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम सो उलयले तुगेले कान्नाक मनाक खाल्लले उदरोपस्थ एतान वेगान विषहेत धीरः तशी मागीर स अपास खावचे उलोवचे हे दोन मुख्य हे करता हे एक पटी कंट्रोल आयले तो सिस्टमॅटिक जाल्ले मागीर कसं नाही सो दोन भक्तान उलोवचे कसं नाही कृष्णान सांगचे कसं भगवद्गीतान तू तुष्यंती च रमंती च दोन भक्तान ओट्टे येताना कसं जावचे तांणी देवाल विषय उलोवचे एक पटी तीन आळवर आशिल्ले तीन आळवर जोर पावस येतस की तो तीन आळवर हे देवाल प्लॅन तर तीन आळवर म्हळ्यार कोण वेंकटरमणाले आभरण पुरे कसं आसा तांणी पुरे आळवर जावन येयले कलियुग सूर जाता आणि तांणी दिल्लेलें दिव्य प्रबंध म्हणून पुरे आळवर कोणाके जन्म घेयनी तांणी पुरे कमल दल ताजे वयर जन्म घेतिल्लो तांणी तशी तीन आळवर विंगड गांवांत आशिल्ले देवाल भक्ती करता आसाची आता कोणाके गोतना की तो काय असो असं म्हणून गोतना जाल्यार देवाल एक प्लॅन देव भक्तान वोट ठेवका सो एक पटी कसं जालें जोर पावस येतना मुखार वच्चें जायना एक नमने काळोख तो कसं जालें म्हळ्यार एक गुय आशिल्लो केव सो तांतू एक जोर पावस आयलो न्हू आता कसं करूया आता हांगा हे मुखार आनी वच्चें जायना तेन्ना GPS आनी ना पळय हांगा हांव न्हिदता म्हण ते गोंयत वता आनी तो आळवर कसं करता देवाले स्तोत्र सांगता अशी ते आड सरता तेंची रस्त्यार अनेक आळवर येता हे कोइन्सिडन्स न्ही देवाल प्लॅन सवय ते पावस पळयता आनी मुखार वच्चें जायना बा ते गोंयत वता गोंयत वतना ताका वो दिसता
भाई साहब थोड़ा बैठेंगे इंडियन करता बड़ा एकल्यानं 800 येद्याला दोग जणांना बसचे येता म्हण पालकुट मणेगान बैसलो दोघे बसताचे सो बसताना अगुरू अगुरू तो श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा तो पद सांगता सगळ्याला होय पद सांगता सगुरू गुरु 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 आमकां दिसता अयो होय भक्त बा म्हण शगू देवाल विषय उलोवचें सुरू करता वेंकटरमणा विषय तितलें म्हणटाना तिनीच येताना तेंच गोंयत वता आतां दोग जाण बसले न्हू आतां दोग जाण बसले तिनीच रब येता तीग जाण मुట్టుकोन रब येता रब रबताच रबताना तितली क्लोज रबल्यांची तनी एकल्यान कसन उरलेला रे आनेकल्या काय करता सो गुरु गुरु तनी श्रीनिवास वेंकटरमण पुरे उलयता तनी इतली खुश जाता अयो तुवें भक्तू इतली खुशी नारायणाल बगे पुरे रात्री उलयतना सकाळी तांगेल एदुरची समुद्रांतू एदुरची सूर्योदय जातस सूर्योदय जाताना तांणी एक सांगची असं पद देवा स्मरण करून तांणी कसं करताची ते समुद्र असं पळय ते एक नमने आरतीशे आरतीन तो त्यालच पळय तशी समुद्रांतून उद्दाशे आणि ते सूर्योदयाचे सूर्यस पळय ते एक नमने उज्जशे दिव लायला म्हणते आणि ते तांणी ते मनांतूची आता आमी देवा आरती करूया तशी देवाल स्मरण करून ते तेगे हात दवरून तशी हात मुवमेंट करता तशी ते समुद्र आणि सूर्य अशी मूव जाला म्हणके तांणी देवाक इतले खुश जाले की हें पळोवन देव स्वयं येवन आनंद घेता असते नारायणाक ते पळोवन ते स्वयं आनंद घेता यो म्हगेल भक्त म्हाका ह्या नमने खुशार वट राबून आरती करता आसा न्हू सो भगवद्गीतेन कृष्ण सांगता देवान की मेगेल भक्तान ओट्टायल कोडले तांणी कशें करताची मेगेल विशयान उलयताची तुष्यंती च रमंती च भारी खुशेर उलयताची तुगेल भक्ती कशी चलतास कशी देवाल स्मरण करतास खंयची बूक वाचितास न्हय आता जनान ओट्ट बेळ सतन शेअर प्राइस ते शेअर घेतला हें घेतला तें घेतला ते कार घेतला ताची टायर नव घाला हेंची पुरे उलयताची जाल्यार देवाले रूप देवाल नाव देवाल लावण्य देवाले लीला हे पुरे कोण उलयता कोणाल मनांतू देव बसला की ताण मात्र उलयत शिवाय तस जावन ते स्थिती रेवका जाल्यार उपदेशामृतान मुखार सुनू कशी भक्तान ओट येतना देवाल विषय स्मरण करका जाल्यार देवाल विषय स्मरण करक गेला तशें शुद्ध जीवन आसूं का आमगेल भितर कसं वायट अभ्यास आसचे ना ते म्हळ्यार ते एक वायट अभ्यास आमगेल सगळे भक्ती कैद करून घालता ते जावन अदो श्रद्धा तथा साधु संग तशींच आसता श्रद्धा येवका जाल्यार शुद्धत आसूं का उपदेशामृता म्हणकेच सुरे डिसिप्लिन आसूं का साधु संग मागीर भक्तान कशें आसूं का वटोवची फिर अनर्थ निवृत्ती मागीर अनर्थ निवृत्ती म्हळ्यार कशें आमगेल फुडली अभ्यासू पूर्व कर्म संपूर्ण जावन नाश जाता तेदन कशें जाता निष्ठा तुगेलो अभ्यास भारी स्ट्रॉंग जाता फुडली अभ्यास वापस येना हांवें सांगिल्लें पळय 2 टायप प्रभुपाद डिसायपल एक टायप भारी स्ट्रॉंग आता आमी महाराज आनी पळयता आमी कसो स्ट्रॉंग म्हळ्यार तशें जी प्रभुपादाल मात म्हणणे आमगेले मस्जन गॉड ब्रदर्सांनी पुरे आमी पळयताची केलो जन बारी हार्ड वर्क करून तांगेले फुडले पुरे पर्सनालिटी चेंज जाता डिवाइन कशी कृष्ण सांगता की भगवद्गीतेन तू रूक ड्राय वूड कशी ते उज्ज घेताना संपूर्ण ताची मागीर कसन आशिल्लें तें कंची कलर वूड कसन मुणी कळना की पळय खाली ऍश बर्न जावन कंप्लीट नाश जावन वता तशींची कोण भक्तीन तू एकदम सरेंडर जावन
देवाला नाव जप करते की डिसिप्लिनर करते की कसं जातं ताका फुडली कर्म ताका फुडली पर्सनॅलिटी संपूर्ण ते उज्ज कंप्लीट नाश करून घालता. ashes completely burns into ashes. That is तशें सुख आमगेलें भक्ती म्हळ्यार अस्सल उज्ज उज्ज म्हळाला सुखात फायर. प्रभुपादार पुरे पळयतना आमी पुरे इज फायर. एक नमने ते ज्योती. सो भक्तालोट कशें सुका धाम वास कोरका धामांत वचुका हें पुरे पळयतना उपदेशामृतांत आमी मागीर आमी देवाले स्मरण करून देवाल नाव देवाल लीले हें पुरे आमकां साक्षात्कार करच्याक साध्य जाता. ते जावन एक भक्त म्हळाले आमगेले मिगेल गुरु महाराजान केन्ना सांगचे भक्त म्हळाल्याक एक प्लॅन आसुका म्हळ्यार सुरे आयडेंटिफाय करता बैसून मिगेल भितर कसं वायट आसा बा कसन हांव सुरे स्ट्रॉंग करता फिजिकली स्ट्रॉंग जावका मानसिक जावन स्ट्रॉंग जावका मिगेल भितर हें वायट अभ्यास आसा तशें जावन आमकां गुरू जाय. इता म्हळ्यार केलो पटी आमकां कळना की आमगेल भितर वायट कसन आसा. मागेल प्रकार हांव पुरे समज चेडूवान करचेना आतां आमी 3 वर्साचे आसा सकाळ दुखून रात तें गलाट आतां चेडूवाक कशें सांगल्यार हें समने हें समने तांकां कसं न्ही अर्थ जायना अर्थ जाल्यार तांकां समको रुके जायना न्हू जाल्यार आमकां अर्थ जाता समको रुके जाता. सो तें मेंटॅलिटी तें सम करता जाल्यार आमगेल भितर तें शुद्धता आसूका प्युरिटी आसूका. त्या प्युरिटी असला मात्र आमकां तें पुरे अगूर अगूर देवाल स्मरण पुरे करच्याक साध्य. तुमगेलें फाउंडेशन स्ट्रॉंग आसूका हॅबिट. सो आमी हें पुरे स्ट्रॉंग करून घेतल्यार केदान आमी भक्त संघांत येता पळय तेदान आमी भक्त संघांत चांग संघ सत्संग म्हळ्यार आमी उलोवचे सत इटर्नल तागेल चंगाक मेगेल चंगाक आमगेल चंगाक जगत्याक कशी त्या 3 भक्त मेळ्ळे पळय गोंयंत तशींची आमगेले एक कॅरेक्टर स्ट्रॉंग आसल्यार आमी अनेक भक्तां मेळतना आमी मथुरा वृंदावना वतना आध्यात्मिक जागे वतना असल पुरे जाग्यार वतना कशें जाता आमगेले आध्यात्मिक शक्ती आनीके वाडता भक्ती आनीके वाडता. आनी हांतू सांगला कसं म्हळ्यार मुख्य जावन सुरे डिसिप्लिन आसून मुख्य जावन मागीर आमी भक्तालोटू केदन तांगेल सेव करता की केदन तांगेल शरण घेता की तेदन आमगेल भक्ती वग्गी वयर वता म्हूण. आतां पयलीं भक्ती रसामृत महाराज आशिल्ले आतां तांगेलोटू हांव कितले 15 वर्स फुडें मेळ्ळेले जाल्यार आजीके तांगेलोटू 3-4 दीस राबिलो आजीके तांणी ते उलोवचे तांगेल शैली तांगेल ते शुद्धता तांगेले सांगील ते कसं सांगील तांणी पुरे आजीके उडगास इथे म्हळ्यार प्रभुपादान सांगील कसं म्हळ्यार आमी मस्त पुरे सांगेत जाल्यार जनाक तुम्ही कितले सांगला की तें पुरे अर्थ जाता वय जाल्यार तुम्ही कसं साक्षात्कार केला ते तांकां लागता. आता प्रभुपादान अमेरिका येवन कृष्णा इज गॉड एक सेंटेन्स म्हणलें अस्सल जना लागली की तें अशी तें तुका हर्ट हिट जाता की तुका लागता दिसता अयो कृष्णा इज गॉड. एक फावटी हांव गौर गोविंद महाराजा लेक्चर आयकत आशिल्लो आनी सांगता स्टार्टिंग तुची one who steals from Krishna he is a thief. He is the thief. He should be punished. म्हणतात म्हाका दिसलें वय बाबा आमी देवाला देखून चर्चेची आमकां जावन आमकां कश्ट मेळचे म्हळ्यार यू फील हॅपी अयो वय एक साधून केदान सांगतना
तू कसं की तू कृष्णाक तू भक्ती करणी हे करणी तदन क्यों इथे मला साधून उल्लेतन तागेल भितर कसं नसं कंपॅशन करुणा भक्तिविनोद ठाकूरान सांगितलं भक्तिविनोद ठाकूरान सांगितलं की मनशाक आमगेला दोन्ही कॅरेक्टर असू का कसं ते जीवेर दोया नामे रुची विंगडा वेर कसं नसू का करुणा त्या येऊ ताई आमगेल पूर्व कर्म वच्चे हे आमगेल टेस्ट आता आमको विंगडा पळयतना हे असलेच तो टेम्पल प्रेसिडेंट जावन बसला वो हे जावन बसला वो इतले हे पूरे आमगेल जजमेंट करता पळय केदन ते बिकॉज वी हैव नॉट रेज्ड अवर स्पिरिच्युअल कैरेक्टर तेदन कसं जाता पॅशन मात्र सत्वगुण आहे तर कसं जाता कंपॅशन करुणा तितीक्षव कारुणिक टॉलरंट अँड मर्सीफुल तितीक्षव कारुणिक तर जानु भक्तींतू आम्ही केदन विंगडाक क्रिटिसाइज भक्तिविनोद ठाकुरान सांगचे विंगडा क्रिटिसाइज करचे एक पॉइंट क्रिटिसाइज करचे म्हाका दिसले इतले पुरे फॉल्ट आसा कसं नाही करू जायना अल्टिमेटली आम्ही प्रभुपादान असताना मस्त पुरे मिस्टेक जात आशिल्ले ज्याला प्रभुपादान कितलं करचे मात्र द बेस्ट वी कॅन डू आम्ही कसं बेस्ट करूया तर आमगेले स्टँडर्ड हाई दवरनु विंगडा वेरी कंपॅशन करुण दवरनु कितले तांकां चांगो करूयात की कितले आमकां तांकां आमकां डॅमेज करनाशी कितले चांगो करूयात की प्रभुपादान त्या आलोचन करणी म्हाका डॅमेज जाल्यार रिवॉर्ड ना तांकां चांग जावं का अमेरिका प्रल्हादानंद महाराजाल पयर एक इंटरव्यू आशिल्ले हेल्था विशयी इस्कॉन आणि हेल्थ तो वॅक्सिन आणि मस्त पुरा टॉपिक आशिल्ले मात्र तांणी सांगलें प्रभुपादाक तागेल हेल्थ आनी पुरे चंदायरी पळोवन घेवका जाल्यार प्रभुपाद अमेरिका येनाशिल्लो ह्या नमने शिप्पारी प्रभुपाद वगत तागेल हार्ट वीक आस म्हणून 3 हार्ट अटॅक त्या नमने करून तागेल भितर आणि हांगे येवन कसं नाही गंमत करली हांग कितले अमेरिकन स्वामी आयले की दोग जण अमेरिकान तितले स्वामी आयले आता विवेकानंद हे म्हणतात विवेकानंदान तू चिकागोन स्पीच दिला हे ते म्हणून हांग कोणे उंगतल ना विवेकानंदान कसं नाही चेंज करणे इंडियात मात्र ओ विवेकानंदान हंग आयलो म्हणून आणि ते पोल्ट्री फार्म घेऊन बसले सो हांग प्रभुपादान केल्ले चेंजेस पळय पयर न्यूयॉर्क रथयात्रा जाले अम्मा सगळे इतले डिवोटीज पुरे एकदम चॅन्टिंग डान्सिंग प्रभुपादान फुल एक चेंज करून घाले सो प्रभुपादान ते करून हांग घेतले दोन्ही स्वामी तांगेल विषयान खंयचे चेल्ले स्कॅम हे ते नातिले दोन्ही स्वामी कोण महर्षी महेश योगी श्रीला प्रभुपाद बाकी स्वामी राम ये मंग परमहंस योगानंद पुरे ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್ पूरे जनाल वैरंग एलिगेशन की हंगे नकनदलकेला ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಲ प्रभुपाद आणि महर्षी महेश योगी त्यामुळे प्रभुपाद नाहीले हंग कसन करचा नाही खाली चैतन्य महाप्रभुल ते प्रेम कृष्ण प्रेम दिवचक 3 हार्ट अटॅक आई मीन यू कॅनॉट इवन इमॅजिन आणि कशी कंटिन्यू केली ते 108 प्रभुपादान ट्रॅव्हल केले प्रभुपादाक कसने जीर्ण शक्तीने कसन ना जलारी खावचे इतले काम करचे दोन्ही घंटो निद्दोच तानी निद्दनीताय तो लास्ट प्रभुपादान प्राण सडतन बॉडी पड खाली हड्ड मात्र म्हळ्यार वैष्णवाले कंपॅशन करुणा ऑर्डिनरी नाही ते आम्ही त्या स्टेजार पावका आता पहिले राधाकुंडाच पुरे डिस्कशन जाता लास्ट क्लासान राधाकुंडला वतना मेन पॉइंट कसं म्हळ्यार महाराजान सांगिल्ले आमकां ते भाव नासू का हे राधाराणी ते मन संपूर्ण फुल तांतू बुड्डू नासू सो तशें फर्स्ट स्टेप उपदेशामृतांतू मन ग्रहण करच्याक रेडी जावका
आता मी कोणाले भागवत ऐकतन की या ऐकतन की त्या मन रेडी असू का, मन आणतो 1000 पुरे घेऊन बैसून मग अंगड चलता मागीर भागवत ऐकून होता नाही. ते संपूर्ण जाऊन शरण जावचे त्या केदन मन असते की पळा तेदन ते मन हगूर हगूर बदल शिता तागेल पूरो कसं कॅरेक्टर असतं त्या पुरे चेंज जाऊन मागीर नवे मन येता. आता मी सांगताची जन्मनाम जायते शूद्र संस्कारात भवे द्विजः म्हळ्यार आम्ही जन्म घेताना आमगे मन आणतो एक नमने पूर अभ्यासू कर्म पुरे असं जाल्यार त्यांची मन क्लीन करता 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 कसं जाता नवे संस्कार घालताची नवे हॅबिट घालताची त्यांची माइंडाक कितले जन्मान तो घेऊन आयले कर्म अभ्यास पुरे असं त्या पुरे काणो नवे अभ्यास तो आमगे शरीर सेम मात्र आमगे न्यू माइंड नवे मन कसं नाही तांतो पुरे नवे अभ्यास असं जाल्यार आमगे फुडले अभ्यास पुरे कसं जाले ते पता का महाराजान सांगचे आणि रूप गोस्वामीने सांगचे कसं म्हळ्यार आमगे फुडली कसं वाईट अवगुण पुरे असं पळय त्या पुरे 100% वत्ता त्याला त्या केदा ना भाव स्टेज आहे प्रेम स्टेज आहे त्या वापस या ना जाल्यार ते एक सनाची संस्कार रूपार आसता सना संस्कार त्याच्यावर पळय ते वैष्णव अपराध केला रे बुम ते वयर येता. सौभारी मुनी उदका भितर पुरे इंद्रिय पुरे नियंत्रण करून मेडिटेशन करतास गरुडाक श्राप दिलाय ताका मगेल भारी शक्ती आसा म्हणून गरुडा श्राप दिलाय वैष्णव अपराध केलाय इमिडिएटली ताका वाडीक करचे हें करचे गंमत करचे पुरे मन वापस आयलें. सो शुद्ध भक्त असल्यार तो तशें करनाशिल्लो. तशी तुम्ही योग करी तपस्या करी कसं नाही करी जाल्यार शुद्ध भक्ती वैष्णव अपराध हे सगळे वर्ल्ड कष्टार असू कसं वैष्णव अपराध निमित्त वैष्णवाक अपराध करनी वे देवाक स्मरण केली वे देवा शुद्ध भक्ती केली वे वर्ल्डा प्रॉब्लेम एक दीस भितर समजत एकू दीस त्याला तिथलं ऐकतलं एन्जॉय करणं. सो ये उपदेशामृत हमके करेक्ट गाइड फ्रॉम डिसिप्लिन शुद्ध भक्ताला देखून ऐकूचे भक्तीन तू कशी मुखार सुचे हे आम्ही स्टेप बाय स्टेप गायडन्स आता हांव इतलो वर्स देखून योगा करता आशिल्लो आनी बॉडी स्ट्रॉंग जाता असो हें जाता असो जाल्यार तें सिस्टमॅटीक नाशिल्लें. आनी म्हगेल टिचरान फायन तूं ब्रिदींग करतना इतलें कशी करी स्ट्रेच करतना पाय अशी स्ट्रेच करी हे थोडे सनसना डिफरन्स कर तरी असल चेंज जाली की म्हगेल प्रॅक्टीस कंप्लीट चेंज जाली. आता हांव मात्र न्ही कोणाक हांव शिकयता आसता पळय मुद्रा जावं आसन जावं कंप्लीट चेंज पॉवरफुल स्ट्रॉंग इफेक्ट पार्किन्सन्स म्हणल्यार डायबिटीज म्हणल्यार थायरॉइड म्हणल्यार पुरे जाणांचे चेंज जाता. पॉइंट हांव सांगतास कसं म्हळ्यार हांव प्रॅक्टीस करता आशिल्लो बट ते फायनर डिटेल्स पळय ते गुरूक तशें जावन भगवद्गीतान सांगता ज्ञान ज्ञान म्हळ्यार आमकां पळयता घालता हांगा जप करचें हें करचें तें करचें पुरे आरती करचें जाल्यार ते भितर वयले आंतरीक मायंडसेट ते सटल कसन तें सनसना एडजस्टमेंट आसा ताचे खातीर आमकां कोण जाय गुरू तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशांती ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः तत्वदर्शिनः म्हळ्यार साक्षात्कार केल्लो. सो एक अभ्यासू सो आमको गुरु तागेल कसने भक्तीचे लेवल आस पळय थंय वर्त आमकां तागेले विज्ञान तागेले साक्षात्कारा निमित्त तशें जावन आमी पुरे डिवोटीसा रेस्पेक्ट दिवका मात्र एस्पेशली कोण एडवान्स्ड आसा कोण भक्तीन मुखार सुला आमकां तांगेले लायक कोण एसोसिएशन घेवका शरण घेवका आनी असले करेक्शन करूंक आमी करेक्शन कोण घेवच्याक आमी रेडी असो तशें आसल्यार आमकां भक्तीन तूं सक्सेस खंडीत आनी आमगेले लायक एसोसिएशन आसा पुरे नमनेरी आमगेले संस्थेन तूं चांग डिवोटीस आनी असल पुरे मस्त पुरे इनिशिएटिव्ह आसा पुरे चंदार आसा. सो हाका थोडे आमी मन दिवन मन दिवन केला रे म्हगेले मोमान कितें सांगशिल्लें खाला सम खा रे ते खाला अंगा लागता न्हू तशींची भक्ती करता पळय जाल्यार ते सम डिसिप्लिनार केला रे तेदान ते आमकां मना लागता.
ते मना लागतं. आणि कसं नाही, 7th अध्याय तो कृष्णा सांगते कसं नाही, टू गेट युअर माइंड अटॅच टू कृष्णा. सो सुरू आमकां थोडे स्टार्टिंग करतना ते पुरे असता, मात रघु रघु आमगेले एंथुजियाझम म्हणून जाता, क्रिटिसिझम चड जाता, ते पुरे जायना. अशी आम्ही बेज स्ट्रॉंग करून घेऊन, आमगेले जॉब स्ट्रॉंग करून घेऊन, एक चांग एसोसिएशन घेऊन, आता आमगेले इस्कॉन तो मस्त महाराज आहे. अशी नाही की पुरे महाराज पुरे जण वाटो मिक्स जातात. एक महाराज तांगेले एक फ्रेंड्स असाची, तांगेले एक ग्रुप असा, त्यामुळे पुरे जणांना विंगड विंगड माइंडसेट असतं. ते चांग माइंडसेट आमगेलो आमकां कोणालो स्ट्राईक जात की तांगेलो क्लोज असची की, तांगेला गायडन्स घेवची की, हे भारी इम्पॉर्टंट फ्रेंडशिप करून घेवन. सो ते एक भारी स्ट्रॉंग, ते एक भारी इम्पॉर्टंट. तशें करून चांग एसोसिएशन घेवन डिसिप्लिनर असून लास्टाक देवाक फेस टू फेस पळोवचें, तसलें आमकां भाग्य मेळका. तसलें आमी ट्राय करता. ऑलरायट. हरे कृष्ण. सो कसं नाही, क्वेश्चन्स कमेंट्स असला दियाची.